मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आश्रम दीक्षितानंतर आम्ही कटपाडी 4 पंथ येईल असायचं. हे आमगेले 4थे पंथा कटपाडी येवचे. हाजे पहिले आम्ही 3 पंथा हांगा येईल असाची. प्रथम पंथ आम्ही प्रिय गुरुवर्य स्वामीले उपस्थितींतुची हांगा अश्वत्था काट्याचे उपनयन आशिल्ले तेन्ना उभय स्वामीला हांगा आगमन जालें. तदनंतर हांगा एक रुप्याचे एक दारबंदाचेरी ताचे उद्घाटन आशिल्लें ते हाका आमी हांगा आयले. तदनंतर देवाक एक भांगराचे एक वस्तू समर्पण करचे आशिल्लें तेन्ना वयल्याची परतून हांगा स्वामीला आगमन जालें. तदनंतर आत्मकसन आयिल्लें आसा ती तेन्ना आमी शिष्य जावन येत आशिल्ले. आता पीठाधिपती जाले नंतर संपूर्ण साउथ केंद्रांतूची प्रथम पंथान वास्तव्याक कटपाडीका आयला. नॉर्थ केंद्रात जाल्लेची किंतु साउथ केंद्रांतू पीठाधिपती जाले नंतर स्वामी प्रथम मुक्काम खंय जालें म्हळ्यार आमी कटपाडी म्हणून आराम सांगते जाता. आणि आता सांगले फ्लेक्सिबिलिटी त्या फ्लेक्सिबिलिटी अशें शिकले म्हळ्यार आमी शिष्य म्हळ्यार स्वामीन आमकां शिष्य घेतल्या मात्र खंयचेची आमी जावन खंयच्या प्रोग्रामाक खंयचेची कार्यक्रमाक केन्ना सहभाग जाले नाशिल्ले. उठूची स्वामी उपस्थितींतूच आमी करता आशिल्ले. उभय स्वामी उपस्थित उरता आशिल्ले. आमी एकले जावन गेलो खंयचे कार्यक्रम वचून ते कार्यक्रम निभायसून आयले खंयचे नाशिल्ले. हांगेले कार्यक्रम आयले कटपाडी कराले ती ते 2 कार्यक्रम आयले. एक रुप्याचे एक अनावरण करचे आशिल्ले भांगराचे आणि एक भांगराचे एक आनीक वस्तू समर्पण करचे असे 2 कार्यक्रम आशिल्ले. कटपाडीकार आयले स्वाम्यान विचारले आमी धाकल्यान पेटयता म्हळें. आमकां विचारलो केन्ना स्वाम्यान आमी केन्नाची एकले जावन खंयचे कार्यक्रमांत सहभाग जाले नाशिल्ले. उभय स्वामी उरता आशिल्ले. म्हालगड स्वामी आसतना आमी कसले हें करनाशिल्ले. म्हालगड स्वामी आसा न्ही म्हणून आमी आराम बसता आशिल्ले. टेन्शन ना कसलें ना. आतां आमकां पेटयता म्हणून फुडें आम टेन्शन चालतलें. एकले कार्यक्रम चलोवन येवका कशी करका नवीन गांव केन्ना आमी संपर्कांत आयिल्ले ना. म्हालगड स्वामी वयके नाच आमगे वटू कशी काय ते सांगलें. ते वसंत माधव आसा तो तूं करता म्हणून सांगलें. लास्ट टायम कशें आतां सांगलें मुकुंद आसा म्हणून गेलो. मुकुंद भट्ट आसा तो तशीच आमगेल्या स्वामीन कसं जालें म्हण थंय वसंत माधव आसा तो ते हें करता. वसंत माधव आयलो ताणें तो हें केलें म्हळ्यार स्वाम्याक कटपाडीकाराचो कितलो मोग आसा म्हणून गेलो तेन्ना तो आमकां कळून आयलें. म्हळ्यार आमगेलें रक्षण कितें तरी एकलो थंय आसा तो उठू वेवस्था करता उठू जबाबदारी घेता म्हणून गेलो स्वाम्यान आमकां सांगून दिलें. कित्याक म्हळ्यार आमी नवीन शिष्य स्विकार करून आयले मात्र आमकां चड अनुभव की ना चड जनान संपर्क ना आशिल्ले. कसलें आसल्यार आमगेले स्वामी आमकां कशी उरका कसं उलोवका कशी करता ह्या उठू तांणी आमकां मार्गदर्शन करता आशिल्लें. अचानक हे कार्यक्रम आयले नंतर स्वाम्यान आमकां दिले आनी ते केल्ले निमित्तान आमगे फर्स्ट म्हळ्यार आमगेले आश्रम दीक्ष जाले नंतर एकले जावन गेले कार्यक्रम केले वयते ते कटपाडींतूची. मठाधिपती जाले नंतर वास्तव केले वयते कटपाडींतूची. शिष्य स्वीकार जाले नंतर एकले जावन गेले कार्यक्रम निभायचे वयते कटपाडींतूचे. सो ते एक सभा कंपन कोणाको उरता कशी आमी प्रेजेंट करता कशी आमी कार्यक्रम करता जन पळयत उरताची जनाक वयके संतुश्ट जावका देवाल कार्य वयके जावका ह्या उठूची आमकां शिक्षण मेळ्ळें खंयची म्हळ्यार स्वाम्यान अशी एक कार्यक्रमांत आमकां मुखार पेटयले निमतान. जर त्या स्वाम्यान आमकां करना जालें आशिल्लें आसल्यार आमी म्हापशी उरता आशिल्ले. आमगेले कसं थिंकींग उरता आशिल्लें मालगड स्वामी आसाची मालगड स्वामी आसाची
आम्ही मागची उरताचे इथं स्वाम्यान तशी केलं ना संदर्भ ऐकताना त्यांनी मागची गेल्या आणि आमक मुखार पडले तुम्ही करायचे तुम्ही कार्यक्रम करायचे तुमका अनुभव येऊ का तुम्ही शिका मिळले अशी आमगेल्या मालगड स्वाम्याने एक एक रीतीनं आमका एक एक परंपरा कसं नसा ते शिकवून दिले अनेक कसन की म्हणे कटपडे आता सांगलाय बंधनापुरं म्हणून खंडित जाऊन तुम्ही बंधन आणतो त्याला नका तिथे की म्हणे आम्ही कुमटाक पहिले सांगितले की तुमगेल्या रथोत्सवा आम्ही आगमन जाताची म्हणून कडेरी कमिटी आयले वसंत मावतो दिसताना आता घरांचं बंधन झालं असेल वसंत माधव आणि कमिटीचे आयले की स्वामी 9 वर्ष येऊ का हो वसंत माधवान कसं केलंय की म्हणाली आधी इथले आहे की म्हणाली कोण कोण लोक येत आशिल्ले संत केंद्रातल्यान ताका परिचय आशिल्ले आई उठ्ठू लोकांक पत्तकडे आयतना सोम कटपाडी केले तांबू विचार वसंत माधव उठ्ठू लोकांना एक टेलिग्राम पेटले तू केल्यानंतर स्वामी पायन कोण नंतर स्वामी कसं विचार की म्हणे सोम कटपाडी केले त्याची म्हणून म्हणे इथं ताणे स्वाम्याने येऊ का म्हणून येणू तांतीच प्रयत्न केले कमिटी बैठे आयले कडेरी उरो एकदा हांगेले इतले त्यांनी हे करत असायची आम्ही कुमटाच कसं नाशिल्ले ते शॉर्ट केले आणि अष्टमिकची हांग घेऊन गेलो मध्वनवमीक हांग राबले आमकां दिसता की आम्ही ते केल्ला जेन्ना कसले चूक जालना कटपाडीकारान योग्य रितीन देवा सेव केल्लो आसा गुरूल सेव केल्लो आसा आणि रथोत्सव केलेली पळोवन गेलो आमकां निज जावन आमी संतुश्टीत आसा म्हण आम्ही कुमटाच कॅम्प कमी केले म्हणल्यार आमकां बेजार लोकपंथा सरकार तुमगे जाग घेताना कंपेन्सेशन करता तशीच आम्ही कुमटेकाराला कॅम्प कमी केले बट तुम्ही बरे रीती कंपेन्सेशन केलं बदल काही आम्ही आणि दुसरे प्रश्न काढचे आमकां मनाना आणि विशेष जावन गेलो जे हांगा चर्च आसाची आमकां मस्त खुशी जाली कसले की म्हळ्यार मस्त लोक भायर आसाची बँगलोर उरताची मुंबईत उरताची बट बँगलोर मुंबईत रथोत्सव मेळना रथोत्सव पळोवपाक जाल्यार कटपाडीक येवका तूं कटपाडीकार आसले रथोत्सव पळोवपाक कटपाडीकारान तूं हांगा येवका तेन्ना आमी पयलीं आमी तुमची प्रसाद आनी दिताना हांगेले परिचय करून घेताना तुम्ही खंय उरताची कसं उरताची बँगलोर आसा मुंबईत आसा पुण्यात आसा एक कळ्ळें की कटपाडीकार खंय वचो रथोत्सव येताना तांणी परतून तांगेली जननी भूमी केत्ता म्हणून गेलो आमकां थंय दिसून आयलें म्हळ्यार हांगा चर्च ना जाल्यार चौडू ना जाल्यार तांगेलें समागमन ना जाल्यार इतले व्हड प्रमाणेन इतलो उत्सवान इतलो गलगली कसं म्हणटाची ते येवका म्हळ्यार तेन्ना आसले युवक ते ना जाल्यार करचे जायना पयलीं आमी पळयलें रात्री कुट्टूची रथ तयार करता आसत कोण करता ते फ्लॉवर डेकोरेटर्स न्ही फ्लॉवर डेकोरेटर्स करता ना हांगाचे चर्चे तांणी ती रात्र दिवस खेळ घेवन तांणी करता आसत एकलो आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा आनी इंजिनियर आसा उट्टूची देवाल सेवेन तूं तांणी मग्न जावन घेवन बसले आसा रात्री आमी आयले रात्रभर खाली डेकोरेशनान तो आसात फ्लॉवर डेकोरेटर करता कित्याक की म्हळ्यार तागेले उपाय तागेले जीवन उपाय तांकां करता तितू हानी तशें न्ही हे आमगेले कटपाडी गांव आमगेले देवाल उत्सव आयले तांकां आमी सहभाग जावका कसले जावं आमी सहभाग जावका म्हणले भावना तांगेले आमची दिसून आयली आमकां तेन्ना आयच्या दिसाक एकादशी एक असल व्रत जे हाज्यान केला बाकी मस्तीतलं व्रत असं उरतालें ना म्हणा बट एकादशीक समजावन गेले आनी खंयचेय व्रत ना हांगा मस्त लोक बशिल्ले आसाची मस्त लोक ज्योतिषशास्त्र ताजेर लंबीक दवरताची आनी ज्योतिशालेक वताची आनी गेलतना तो ज्योतिश कसं सांगता की म्हळ्यार तुमकां शनी बाग आसा 7:30 आसा पंचम शनी आरंभ जाल्लो आसा अष्टम शनी आरंभ जाल्लो आसा तुमकां शनी खंय दिसता थंय ताका तिल्याल त्याला आरंभ करा म्हणून सांगता तिल्याल लाडू नैवेद्य कर म्हणटा सो कुठो आरंभ जाता ते कोविडा टायमार एकल्यान कोण की सांगला हळदी पिठार दूध पी म्हण घे हळदी पिठार लायन लागल्याची म्हळ्यार इम्युनिटी वाडका म्हण कितें रे तांणी एक
मेसेज घालत गेल्या हळदी पिठो कडेरी आल्ले हे त्यांनी घालाची ताजी कशा पियाची म्हण हे ताजे डिमांड कडे अशी जाली की म्हळ्यारी आयुर्वेदिक आईस्क्रीम येवचे चाल जाले त्यामुळे कोविड आईस्क्रीम खावचे जायना आता तांणी मागीर काय म्हळ्यार हळदी आईस्क्रीम चाल जाले सो तशी आमगेर वैद्याची केन्ना शनी बाधा नाजाल्यार अष्टम शनी पंचम शनी येता तेन्ना एक भायर येता हे घालता ते घालता हे करता किंतु शास्त्रकारांनी म्हळ्यार आमगेल्या मध्वाचार्यानी तुमगेले तसं रथोत्सव आसा ते रथोत्सव जावचे मध्व नवमी दिवस मध्व नवमी म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार त्या दिवसू मध्वाचार्य हांगतुल्यान अदृश्य जाले तसं दिवस मध्वाचार्य हांगतुल्यान अदृश्य जाले तसं दिवसाक मध्व नवमी म्हणटात आणि मुकाबिला माघ जयंती आम्ही मध्व जयंती म्हणटात आश्विन शुद्ध दशमीक मध्व जयंती म्हणटाची आणि माघ शुद्ध नवमीक मध्वाचार्य अदृश्य जाले तसं दिवस माघ दृश्य जाला पण आपण हळवय हो निधून असेल आमको 5 घंटे प्रवचन करून हो निधून बसला आमको काय सांगता 5 घंटे 6 घंटे पर्यंत कर काम आणि तो हास्य एकडे असले मध्वाचार्याले अदृश्य जाले तसं दिवसाक सुंगलांग रथोत्सव जाता त्याची मध्वाचार्यांनी तांणी बरयत आसले कृष्णामृत महार्णव म्हळे ग्रंथ आसा ते कृष्णामृत महार्णवांतू तांणी एकादशी व्रत केल्याने कसं तुमको प्रयोजन आसा आमगे सांगितलं आसा मस्तीचं प्रयोजन सांगलाय किंतु तांणी सांगितले महत्वाचं म्हळ्यार हे शनिबाग मस्त लोकांक हांगा शनिबाग उरता आता शनी कुंभ राशीर आयिल्लो आसा कुंभ राशीर आयिल्लो आशिल्ल्या तेन्ना कुंभ मीन आणि मेष आणि मकर कुंभ आणि मीन हे राशींत आशिल्ले तसं लोकांक 7:30 आरंभ जाले मकर राशी आरंभ जाल्लो आसा मीन राशीकात आरंभ जाले सो मस्तीत लोक कसं करतात की म्हळ्यार शनी उपासन आरंभ करून सकतात शनी बाग 4 जाल्यार म्हाका 7.5 वर्ष म्हाका त्रास जाता अशी जाता तशी जाता किंतु मध्वाचार्यांनी आम्ही वैष्णव परंपरा आरंभ करतात आमगे लोक वैष्णव परंपरा विष्णूक आम्ही प्रधान म्हणतात तशी असताना वैष्णव रीतीनं आमच्या उठू बाधा कमी जावपाक जाल्यार कसन परिहार ताका एक परिहार म्हळ्यार एकादशी व्रत केल्या निमित्तानं भास्करी म्हणून सांगतात एकादशी समम किंचित पापत्राणं न विद्यते व्याजेनापि कृताराजन न दर्शयति भास्करी म्हणून सांगितलं आसा भास्करी म्हळ्यार भास्कर म्हळ्यार कोण सूर्याला चोरून कोण शनी आणि यम कसं करता मरण झाल्यानंतर तो यातन करता आणि शनी कसं करता असताना यातन करता दोघी लोकांना यातन करचेची त्रास दिवचेची केन्ना एकलो जिवंत असताना त्रास दिता एकलो जीवन म्हळ्यार जीव गेल्यानंतर तो त्रास करता यम त्यात कोण हांगे दोघी लोकांना बाधा यमाले आणि शनीले आम्ही असताना ताण बाध करना शिवका आणि यमान मरणोत्तर वेकेची यमान बाध करना शिवका तशेंच कसं करता ताका एकादशी समम किंचित पापत्राण न विद्यते व्याजेनापि व्याज म्हळ्यार रिझन दिवन घेवन व्याज म्हळ्यार कसं म्हणतात की नेप म्हणतात कन्नडात खंयची एक कारण दिवन गेलो वैकेची तुम्ही एकादशी केल्यार वैकेची भास्करी न विद्यते तुमका यमाबाद जावो नाजाल्यार शनीबाद जावो हे खंयचेही रितीन जायना म्हणून सांगितलं आसा हे आम्ही सांगिल्लें स्वतः मध्वाचार्यांनी तांणी बरयत तसले कृष्णामृत महार्णवाक सांगितलं तसले हे वाक्य आम्ही सांगितलं असल्यार तुम्ही पालन करायची ना करायची बेजार नासले बट मध्वाचार्यांनी जे तुम्ही मध्वनवमी दिवस म्हळ्यार रथोत्सव करताची त्या मध्वनवमीक समजावणी नाशित तसले आमगे मध्वाचार्य तांणी सांगितलं तसले हे श्लोक तसले हे आयचे एकादशी दिवसू स्वाम्याक तुम्ही हांगा सभेन तू विराजित करून गेलो यथोचित गौरव करून गेलो
तांगेले मुखकमला तुलेन आयच्या दिसा तुमकां प्रवचनाचेर व्यवस्था केल्लो आसा ताजे बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची विशेष जावन रथाचे रथोत्सव रथ आनी उत्सव रथ म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां रथ म्हळ्यार एक रथ आसा ताचेर देव बसता आनी उत्सव घडटा आतां उत्सव म्हळ्यार कसो न्हय उत्सव म्हळ्यार कसो न्हय रथ कळ्ळें आमकां बट उत्सव म्हळ्यार कसो न्हय रथार बसून उत्सव जाता रथार बसून उत्सव जाता उत्सव म्हळ्यार कसो न्हय रथार बसचे उत्सव बट उत्सव म्हळ्यार डेफिनेशन करता देखून शास्त्रकारान कसं सांगितलं म्हळ्यार उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सवः परिकीर्तितः तुम्ही रथ तांडीत आशिल्ले कोणे दुःख जावन घेवन बशिल्ले काय रथ ताणटाना तुमकां कोणाचो दुःख जाता आशिल्लो काय कोणाचो दुःख जाता नाशिल्लें कसं जाता आशिल्लें तर संतोष जाता आशिल्लें खुशी जाता आशिल्लें उत्सुते हर्षम हर्ष म्हळ्यार कसं न्हय संतोष भायर पडटा आसा रथ तांडिताना तुमगेलो उठू संतोष भायर येता आसा उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सवः परिकीर्तितः खंयचे निमित्तान आमगेले हर्ष आमगेले एक खुशी संतोष भायर येता ताकाच उत्सव म्हणटा पालखी उत्सव पालखी भायर येताना तुमगेले तोंडांतल्यान नामोच्चारण जाता अनेक लोक भजन गान करताची पयर आमी गेल्ले मृगपेटेक उठ्ठू लोक रोडार थंय उठून नाच करत आसत काल रथोत्सव करता आसत एकलो ताकाची नाचत आसता कसं की म्हळ्यार ताका उत्सव तागेलो उठो हर्ष तागेलो संतोष त्या दिवस काय करता आसा फाल्यां येवन कर म्हळ्यार करना तो फाल्यां येवन गे नाच रे बाबा म्हळ्यार ना बट त्या उत्सवाक तो नाचता म्हळ्यार देखून रथोत्सव रथारी देवा बसका सुमयेन उत्सव घडोवचे आतां कसं जाता की म्हळ्यार आतां खंय तरी एक फ्लड आयलें ना खंय तरी एक पावस चड जालें तेन्ना कसं करताची ते राज्याचो सीएम नाजाल्यार ते तालुकाचो कोण मुख्य कोण उरता तो कसं फस्ट इन्स्पेक्शन करता तुमकां तसलें आतां खंय तरी एक राज्यांत चड पावस पडले चड हानी जाले तेन्ना कसं करता सीएम थंय वता भेट दिता पीएम थंय वता भेट दिता नाजाल्यार ते थंयचे कोण परिस्थिती कोण मुख्य आसा तहसीलदार की नाजाल्यार कोण डीसी आसा तो वता इन्स्पेक्शन करता इन्स्पेक्शन कोण कडेन कसं करता रिपोर्ट घेता रिपोर्ट घेवन कडेन परिहार सँक्शन करता डायरेक्ट सँक्शन करता जाल्यार तुमी करना पयलीं इन्स्पेक्शन करून कडेन सँक्शन आतां रथोत्सव म्हळ्यार आमगेले देव इन्स्पेक्ट करचे येता आसा कोणा इन्स्पेक्ट करचे येता आसा ते गांवांत तशी लोक कशी आसाची तांकां कसन तोंदर जाता आसा तांणी कसन आचरण करता आसाची ह्या उठूची रथार बसून गेलो देव वीक्षण करचे येता आसा आणि तुम्ही वीक्षण करचे आयताना कसं करताची तुम्ही घरा येत आयताना तुम्ही आरती दिताची देवा नैवेद्य दिताची देवा काणीक समर्पण करताची तुमगेल्या मनाची कसं आसा इच्छा थंय देवाक प्रकट करताची ते सर्व ही घेवन गेलो तो देव ते कलेक्ट करता तुमगेले कसं आसा मनोभावना तुमगेले कसन कष्ट आसा तुमकां कसन जावका तुम्ही कसन समर्पण केलें हें सर्व ही देव हांगा बसता विराजीत जाता आनी संदर्भ आयतना ते तुमकां लोकांक सँक्शन करून दिता वता तुमकां पळोवंक येनायलो हांगा येवन विराजीत जाले नंतर तुमगेलो कसन इश्ट आसा ते तो तुमकां करून दिता आनी कसन कश्ट आसा ते सर्व ही परिहार करता देखून वर्षाक एक पंथा देव अवलोकन तुम्ही अयोध्यांत आसतना वेगेची प्रभू रामचंद्र देव तो परिक्रम करता आशिल्लो कितें करता आशिल्लो म्हागेल्या राज्यांत आमगेले जन कशी आसाची तांकां सूख आसकी ना तांकां कसन कश्ट आसकी कसा नाही तांकां कसन दुख्खांत आसा की कसा नाही तांकां कसन मागीर निमित्तान कसन परिहार जावका की कसा नाही म्हणून प्रभू रामचंद्र देवची अयोध्यांत तो परिक्रम करता आशिल्लो अशी देवाक तुम्ही ह्या रथार बसकार सुनू ह्या उत्सव केल्ले निमित्तान ताच्यान तुमगेले कश्ट कसन आसा परिहार जाता आमगेल्या एकान कसन दिसता ह्या रथोत्सवांनी कितें करता इतलो खर्चांनी कितें कमी करता 4-4-5-5 दिवस सांजे 5 घंटे संराधना 5-5 भक्ष्य हे तें कितें करता आमी लास्ट कोणाक हाजें प्रयोजन जाता ते गांवचे जनपदाक प्रयोजन घेना हा देवाक न्ही देव तुमगेले भावन घेतली ना हा तुम्ही कसन दिता ते पळय आमगे लेखान आमी कसन लेखता की म्हळ्यार
आम्ही एक 50 किलो ॲपल दवरले, 50 किलो मोसंबी, 50 किलो त्या उतू दवरले देव संतुष्टीत जाता म्हणलें. किंतु देव संतुष्टीत जावची म्हळ्यार भावने कोणाल भावने ना लोकाल भक्तगण कोण आसाची तांगेल मनाची भावन कशी आसा ते मात्र ग्रहण करत विना बाकी खंयचेही ग्रहण करना. त्यातून ताका सांगताना भावग्राही जनार्दन मनुष्याले भावना ग्रहण करता विना वस्तू ग्रहण करणं. त्यातून हांग बशील लोक कितलेही देवाल स्मरण करेत, कितलेही देवाल उपासन करेत, जर तागेले मनात भावन ना जाले आमी केले तसले कितलेही स्तोत्र पाठ ते व्यर्थ करता. केलो बंद जाता, संध्या वंदने बशील उरता, जप करत उरता. सांजे वेळार हांग कोणे तरी क्रिकेट खेळताना सिक्स मारले म्हण कुडे ना हागे गायत्री जप थंय गेले, कोण सिक्स मारले कोण आउट जालो हेची मातन भोवता, हेची मातन भोवता. आनी त्या दिवस तो जप कितें करता म्हळ्यार आज इंडिया विन जावका, आयच्या दिसा जप इंडिया विन जावका म्हणून. सो अशी आमगेल्या मनुष्याला बुद्धी लौकिक विशयांत आसक्ती चड जाता. त्यातून आम्ही देवाले कसले आम्ही करताना आमगे भावन कशी आसा त्याची तो ग्रहण करता. तुम्ही हांग जप करताच किंतु तुमगेले मस्तक लौकिक विशयांत असले देवान खंयची घेवंक गायत्री जप घेवका की देवान तुमगे लौकिक विशयात तास म्हणटा खंयची घेवका देवान. गायत्री जप करता आसा त्या घेवका त्या करता मागीर ताजे आलोचनेत आसा. आता देवान कशी तुमकां हे करता, तुम कुटू प्युअर जावका, 24 कॅरेट भांगर प्युअर जावका, उदका प्युअर जावका, तरकारी प्युअर जावका, वस्त्र प्युअर जावका, कुटू प्युअर जावका. किंतु देवाक दिताना लौकिक विषय सहित जावन गेला आमी भक्ती करता ते इम्प्युअर. देवाक दिताना आमी प्युअर दिना, इम्प्युअर दिता. आमी घेताना आरो वॉटर तुमगेले एक्वागार्ड आयले अशें नमुनेच आसा प्युअर जावका म्हणून. उठूची तुम्ही कसं नाही कोविडांत पैकी हात प्युअर करचे कितें तुम्ही थंय हें कसं नाही सॅनिटायज करून घेता अशें म्हळ्यार तितलें तुमी प्रिकॉशन घेता बरें जावका. आमी खावचे खाण वेगळे प्युअर उरता, आमी घेवचे उदक वेगळे प्युअर उरता. बट देवाक भक्ती दिताना ते इम्प्युअर दिता आनी फल मात्र जावका आमकां. इम्प्युअर दिवन गेलो फल वेगळे जावका आमकां. आतां इम्प्युअर कशें की म्हळ्यार आमी भक्ती करताच बट भक्ती करता करता मनांत नाका आशिल्लें आमी आलोचन करताच. शारिरीक रूपान हांगा आसाची किंतु हांगा बशील लोकांक खंयचे 7 घंटे सिरियल आसा सोमेलाक प्रवचन जातकी ना आतां हेची उडगाय आसता आसा. आतां 6 घंटे जाले आनी 1 तास उलयता स्वामी 7 घंटे कसली एक सिरियल आसा अशी दिसता. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले त्याची जिवनांत जिवन बशील आसा. अशी आमी देवा लागीं आमी जप करत उरताची, स्तोत्र पाठ करत उरताची. खंयची चिंतन येता जॉबाच्या विशयी की ना शिक्षणा विशयी की ना चेडूं लग्न जायना ना चेडूं काम मेळना नाका आशिल्लें आमगे मनांत येता उरता. त्या भावनेन तुमी भक्ती केली म्हळ्यार तेन्ना देवान खंयची घेवका ग्रहण करता. आमी कडेन देवा दोश दिवचे जायना. केलो पण तशें जाता की म्हळ्यार आमी मस्तीतलें आचरण करताची, दिवसा देवा स्तोत्र पाठ करताची, देवा बद्दल भजन इत्यादी म्हणटाची. किंतु लास्ट एक दिवस कसं जाता की म्हळ्यार ताक जावंक अशी तशी जायना. तेन्ना तो कसं म्हणटा की म्हळ्यार तुगेली इतलें उपासन केलें, इतलें तुका हांवें नैवेद्यानी दाखयलें, दिवसा 4 घंटे उठून गेले तुका सेव केलें आनी आज तूं म्हाका अशी केलें म्हणून. हे मनुष्य बुद्धी आलोचन करचे सहज किंतु आमकां देवाचेर खंयचेही परिस्थितीर आमकां देवाचेर मस्त विश्वास दवरता. विश्वासः फलदायकः म्हणून सांगितलं आसा. जो व्यक्ती विश्वास दवरता ताका फल मेळटा विना विश्वास दवरनाशिल्ल्या व्यक्तीचेर केन्ना फल मेळना. आतां तुमकां कटपाडी तशें तसं वेंकटरमण देवाचेर विश्वास असले तो खंडितय तुमकां फल दितालोच. विश्वास ना जाले कोणीय सांगलें कटपाडी वच रे रथार बशील देवा काणी घाल रे तूं बरें जाता बट ताका विश्वास ना जाल्यार देव ताकाही फल दिना. त्यातून आमकां असले एक संदर्भ येता की आमी इतलें बरें घेता आसाची 10 वर्सां तुलें सतत हें करता आसाची किंतु म्हाका बरें जाता ना. असल मस्त लोकांक हांगा प्रश्न आसा
इतलं हांव करता आसा, मागेर बापून इतलें केलें, मागेर हांवें इतलें केलें, हांव इतलें व्रत केल्लें आसा, सकाळीं उठून हें केल्लें आसा, तें केल्लें आसा, तितून म्हाका आनीकच फळ मेळटा ना, म्हाका जावंक आशिल्लें. देखून एक पंथा कशें जाता की म्हळ्यार एकलो चोर रानांत वताना थंय एक गाय उरता. ताण कशें करता की म्हळ्यार तो धांवचे हांतू कशें करता की म्हळ्यार इतलो वेगान धांवता की म्हळ्यार तो गायचे हाजे पाय दवरून दांटून घेवन वता. गायचे फाटीर पाय दवरून तो दांटून घेवन वता. ताजेर कशें जाता की म्हळ्यार आनीक कडेन एक ब्राह्मण येता उरता. हाण ते फाटीर हें केलें हाजें ते गायक मस्त त्रास जावन ते थंय पडटा. एक ब्राह्मण येता उरता आनी तो कसो करता की म्हळ्यार ते गायचे तो उपचार करता. उपचार करून ताका तण आनी घाण घेवन ताका एक कडेन विश्रांती करून घेवन तो मुखार वता. आतां कशें जाता की म्हळ्यार जे चोरान ते गायचे फाटीर पाय दवरून दांटून गेल्लो उरता ताका भांगराचे नाण्य मेळटा. ताका 100 भांगराचे नाण्य मेळटा, कॉयन्स मेळटा. आनी ब्राह्मण जे गायेले शुश्रूश केले, ताचे उपचार केले, ताका तण घालें, उदक घालें, ताका मुखार गेले नंतर पांयां कांट तोपता. तातूंत कसो दिसता ब्राह्मणान इतलें बरें काम केलें आनी ताका कांट तोपले. चोरान इतलें वायट काम केलें, ताका 100 भांगराचे नाण्य मेळ्ळे. हें खंयचें न्याय? बरें कार्य केल्ल्या का ताका वायट जालें मुखार, आनी वायट केल्ल्या का ताका बरें जालें. तुमगे जिवनांत वयतेची अशीच कशें गोंदळ आसा. हाजें कारण कशें की म्हळ्यार ते ब्राह्मणांक कशें जावंक आशिल्लें की मरण येवंक आशिल्लें. त्या ब्राह्मणांक मरण जावंक आशिल्लें, किंतु ताणें केल्लें हें सत्कार्यान गोरवांक उपचार करून उदक तण आनी दिले निमित्तान मरण जायनाशी खाली कांट मात्र तोपलो ताका. आनी हे चोराक खाली 100 भांगराचे नाण्य न्ही, ताजे किंता चड मेळक आशिल्लें, 1000 पट्टी ताका मेळक आशिल्लें. किंतु ताण केल्या पाप कर्मा निमित्तान ताका कितलें मेळ्ळें? 100 मात्र मेळ्ळें. अर्थात आमगेले पूर्वजन्माचे पुण्य, पूर्वजन्माचे पाप वैकेची हे जन्मांत रिफ्लेक्ट जाता. परंतु हे जन्मांत केल्ल्याची पुण्यान आमकां मेळटा म्हणून न्ही. केलो पूर्वजन्मांत कशें एक पूर्वजन्म कृतं पापम व्याधी रूपेण बाध्यते म्हणून सांगितलं आसा. पूर्वजन्मांत केल्लें तसलें पाप हे जन्मांत व्याधी म्हळ्यार रोगग्रस्त जावन गेलो आमी ते काणी घेवंक म्हणून सांगितलं आसा. अशें आसतना ते ब्राह्मणांक इह जन्मांतूच ताणें सत्कार केले, तातूंत पूर्व जन्मांत कसं सुकृत आसा, ताचे ते कसं ताणें पाप केलें ताचें ताका वायट जावपाक आशिल्लें. बट ह्या जन्मांत पुण्य केल्या निमित्तान थोड्याची ताका कमी जाली. इजी सिंपल जावन गेलें सांगता म्हळ्यार तुमी एक बकेट हून उदक दवरलें म्हणलें का बरें गजगजीर हून उदक दवरलें. आतां तें थंड करता म्हळ्यार कसं करता तुमी? कसं करता? थंड उदक घालता. कितलें घालता? समान घालता पडटा. हून उदक एक बकेट आसल्यार तुमी लागीं एक बकेट थंड उदक लागता. ते उदकाची नॉर्मल टेम्परेचर हाडटा म्हळ्यार. तशीच पाप जाल्यार आमी पूर्व जन्मांत 100 केले, हे जन्मांत ते पाप कमी जावपाक जाल्यार पुण्य कितलें करता पळय? 100 करता पळय. सो आमगेलें कशें जाता आसा, आमी लास्ट मिनिटाक पाप केले, नेक्स्ट मिनिटाक पुण्य केलें, आनी मिनिटान पाप केलें, पुण्य केलें, करत बसले आमगेलें निरंतर जावन गेलें पुण्य ना. आतां गेलें खंय तरी एक मूय आसलें तें मस्तिलें, थंय पाप जालें. हांगा केलें देवाक भजन केलें, थंय पुण्य केलें. आनी कडेन गेलें आनी कसली केलें, थंय पाप केलें. आनी कसली बरें कार्य केलें, गुरुस्मरण केलें, थंय पुण्य जोडलें. सो आमगेलें प्लस जाता मायनस जाता, प्लस जाता मायनस जाता. प्लस जायत वता पुण्य प्लस जायत वता. कित्याक की म्हळ्यार आमगेलें कितलींय पाप करत आसात, मनान तूं कोणाकी सवता आसाची, मनान तूं कसली हें करता आसाची, मस्तितले पाप घडत आसा.
किंतु देव इतलं असल्यार वैक्याची आमगे रक्षण करता ताण जाल्यार तागे चीट काड म्हळ्यार ताण ऑडिट केलें म्हळ्यार आमी इन्कम टॅक्स रेट हे तेन्ना तूं आयकतात ते रेट तागे 2 की 3 दिवसूच जाले बट देवान ऑडिट करचे चाल केलें म्हळ्यार ताका आयकुचें काडनाक म्हण तसो कित्याक म्हळ्यार तितलें आमी दुष्ट कार्य की ना पाप कार्य की आमगे निमित्तान घडत आसा त्या संदर्भार घडत आसा किंतु पुण्य कार्य खाली देव कशी करता म्हळ्यार तुम्ही कितलं पाप करता पळय खंयच्या निमित्तान पाप करता पळय ताका मात्र दोश दिता बाकी हाका दोश दिना फॉर एन एग्जांपल तुमकां इजी सांगता म्हळ्यार जर आतां पोलिसान चोराक धरलो म्हणल्यार का चोराक धरल्यार ताणें चोरी केली कळलं ताणें केल्या खंयच्या हातान केलें हातान केलें न्ही ताणें ताणें चोरी केल्या खंयच्या भांगर कसली ताणें चोरलें खंयतल्यान केलें ताणें हातान केलें बट ताका लाटी खंय मारताची आंगभर मारतात ताका खंय मारता तूं आंगभर मारता ताका हातारी मारताची पांयारी मारताची कुटारी मारताची उटुकडे मारतात ताका बट चूक केलं कोणें हातान मात्र मार खाली खंय तुकडे मार खावन घेतले हे कोणाले पोलिसाय बुद्धी देवान तशें देव कसं करता म्हळ्यार खंयच्या निमित्तान खंयच्या हंतुल्यान तुमी पाप केले ताका मात्र दोश दिता खंय सांगलें प्रॅक्टिकली खंय सांगलें स्वामीन कसली सांगलें आनी गेलें तुमकां तसलें कालिय मर्दन जें कालिय मर्दन तुमी पळयलें कृष्णान कसं केलें कालिय मर्दनाचे रूप कशी आसा एक हातान बाल धरून घेतले आणि मस्तकाचे हेड्याचेर नाच करत आसा आता काली तो सर्प कसं आसा ताणें विष कंतुलन हें केल्लें खंयतल्यान केल्लें तोंडांतल्यान केलें तातूंत कृष्णान नाच खंय केलें माथ्याचेर केलें आनी बाल्लान कसलें केलें ना तातूंत बाल्ला कसं केलें आपल्या हातान धरलें सो देव खंयच्या निमित्तान तुमी दोश केल्लो आसा खंयच्या निमित्तान पाप केलें आसा ताका मात्र तो हें करता विना बाकी संपूर्ण अंगाक ताणें केलें कालिय मर्दनान संपूर्ण बाल वैकीक घेवन गेले तिरोय तशें केलें खाली मस्तकाचेर म्हळ्यार हेड्याचेर मात्र नाच केलें नाचलो ताका कश्ट दिलें ताका शिक्षा दिलें आनी बाल्लान कसलेंय चूक केलें ना म्हण कितेंय देवान वयर दवरलें सो अशी आमी जर तोंडान चूक करता जाल्यार तो तोंडाचेरय तो आमकां हें करता हातान चूक करता हातान आमकां हें करता पांयान चूक करता पांयान आमकां म्हळ्यार देव तितलो करुणाळो आमी हातान चूक केल्यार हाताक शिक्षा दिता विना संपूर्ण अंगाक शिक्षा दिना जर दिली नाशिल्ली आसल्यार कसन जाता आशिल्लें म्हळ्यार इतले आमचेर देव करुण करता तातूंत ताका करुणा सागर दया मूर्ती म्हणजे कारण कितें म्हळ्यार हक्काची कित्याक म्हणून आमचेर दय करता कितलीकी कश्ट करताची आमी कितलीकी पाप करताची असल्यार सुद्दां देव आमकां रक्षण करता आसा आनी बशील लोक जाल्यार श्वासोच्छ्वास घेता आसाची एक सेकंडा कितें ताणें सांगलें की हांव श्वास घेवचो बंद करता म्हळ्यार तुमी कसं करयता खंयच्या हॉस्पिटलांत वता तुमी खंय ऑक्सिजन सिलिंडर घेताची खंय वता तुमी एक आलोचन कर की इतल्यानी प्राणवायू आसा आनी तूं एक सेकंडा कितें देवान नाका दिवचें नाका म्हणून ताणें इच्छा केलें म्हळ्यार तुमगेले परिस्थिती कसन जाता म्हळ्यार कितलें रक्षण करता आसा कितलें आमकां IT कंपनीन शेनवार आयतार रज आसा देवाक सप्लाय करता आसतो प्रोडक्शनान खंय कमी जाल्यार सप्लाय आनीक चड जाता आसा हांगा आमगे पॉप्युलेशन वाडत आसा म्हणून सप्लाय चड जाली की ना डिमांड तितलो आसा किंतु देवान केन्ना प्रोडक्शन केन्ना कमी केलें ना ताणें कोवीड आसतना मागीर सांगिल्लें कोवीड आसा हांव बंद करता म्हूण सांगलें देवान केन्ना तरी सांगलें केन्ना सांगिल्लें ना देवान क्वॉरंटायन जाया तुमी म्हाकाय क्वॉरंटायन जाता आसा हांव कसलें सांगलें देवान केन्ना सांगलें कोवीड असो रात्री असो सकाळी असो 365 days 24/7 आमगेलें तो रक्षण करता जर तो देव आमगेलें कितें तितलें करता आसा म्हणल्यार आमी कसं करता
तो देव आमगेल किती रे इतलं रक्षण करता आसा, आमगेले पोषण करता आसा, आमकां श्वासोश्वास दिवन गेलो आमगे जीवन चलयत आसा, हे उठूची तो निरंतर करता आसा. आमी कसन देवाक करता आमगेर कसन एक कर्तव्य उरता न्ही. जर तुमी तुमगेले कोणे तरी म्हालगड्यान तुमकां हेल्प केल्या म्हणलें का तुमी कसन करताच ताका केन्ना गेल्यार ताका गौरव करता की ना. कित्याक गौरव करताची ताण म्हाका कसली सहाय केल्लें, ताण म्हाका कसली दान केल्लें, तागे निमित्तान म्हाका बर जालें. केन्ना तुमी लौकिकांक तूं त्या व्यक्तीची तो मोल दिता म्हळ्यार आमकां देवान इतल्यानी कोण गेल दिलें जन्म दिलें. आतां आमकां एक सांगा, जन्म दिले नंतर कित्याक ताण आमी रक्षण करता. जन्म दिसताना रक्षण केलें ओके, म्हळ्यार गर्भा भितर उरताची ताण रक्षण करचे सहज. नंतर वैकेची तो रक्षण करता आसा, गर्भान असताना रक्षण करता आसा, गर्भानंतर वैके रक्षण करता आसा. 365 days 24/7 आमगेर उठून रक्षण करता आसा. बट आमी कसन करता आसा म्हणून प्रश्न घाल्यार ताण करचेक आनी आमी ताका दिवचेक कसनय लागू. आमी कसन दिता आसाची आमी चड मनीस दिसता, हांव इतलो दिता आसा, हांव इतलो स्तोत्र करता आसा. बट तो कसन करता आसा आनी आमी कसन दिता आसा मॅच करचेक जायना. तितलो तो आमगेलें रक्षण करता आसा. इतलो आसलेर सुद्दां आसलेरीही तुमी थोडे काम केल्यार वैकेची तो प्रसन्न जाता आनी तुमगेले इश्टार्थ तुमकां दिता आसा. तेतून मध्वाचार्यांनी कृष्णामृत महार्णमांत सांगलें, अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वं हि समां रक्षतु केशवः. स रितीनं देवान उपासन करचें थांबता. ते स रिती कसन की म्हळ्यार अर्चितः देवान बद्दल अर्चन करचें, पूजा पुरस्कार इत्यादीक अर्चन करचें एक रीती. अर्चितः संस्मृतः बशीर कडेची देवाला आमी स्मरण करचें, त्यानेशी ध्यान एकाग्र मन जावन गेलो आमी देवाल बद्दल ध्यान करचें. केलो पण ध्यान करत 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 आमी निद्रेत वताचे. त्या ध्यानाने आमगेले दोळे धांपून उरताले. दोळे धांपचेक सांगिल्लें ना शास्त्रकारान. शास्त्रकारान ध्यान करताना दोळे नांकाचे अग्रभाग आमी पळयत उरता. तुमी आतां पळोवचे गेल्यार मात घुंवचे चाल जाता. कोणे ट्राय करचे वच नाका. आतां एक पूण ह्या कडेन करा आतां नांका तुदी लागीं पळयत बसले तुमकां मात घुंवचे लागता. म्हळ्यार दोळे धांपचेक सांगिल्लें ना. ध्यान करताना त्या स्थितीन ध्यान करता म्हणून सांगिल्लें आसा. ध्यातः कीर्तितः तुमकां कसन गोत्त आसा देवाल बद्दल तुमकां कसन गोत्त आसा तें तुमी 4 जाणांक सांगता. कीर्तन करता तुमी. कथितः तुमकां देवाल कथा रामाल कथ की, कृष्णाल कथ की, रामायण की, महाभारत की कसन तुमी शिकल्याची तें तुमी कथन करता. आनी श्रुतः तुमकां कसन गोत ना, तुमकां कसन देवाले महिमा गोत ना तें दुसऱ्या कडच्यान श्रवण करता. म्हळ्यार श्रवण करता, देवाल बद्दल गुणगान करता, देवाल बद्दल ध्यान करता, देवाल बद्दल संस्मरण करता, देवाल बद्दल अर्चन करता. हे कोण करता समां रक्षतु केशव, तांगेल रक्षण हांव करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां हांव तूं देवान खंय तरी म्हाका भांगर समर्पण कर म्हणून सांगलेलें, देवान खंय रूप समर्पण कर म्हणून सांगलेलें, देवान इतलो तूं म्हाका दी तेन्ना मागना हांव तुका. आमगेल देव कसो म्हळ्यार डिमांड करना. आमगेल देव डिमांड करना, सप्लाय करताची. बाकी लोकांक कशी तुमी खंय तरी तुमगेले खंयचे तरी एक सिग्नेचर करचे वचका ते कसं करतात थंय तूं इतलें दी कडेन हांव तुका सिग्नेचर घालता. तूं इतलें दी तेन्ना तुगेलें काम करून दिता. तूं इतलें कर तेन्ना मात तुगेलें कार्य करता. देवान केन्ना तुमकां सांगलेलें तूं म्हाका इतलो किलो भांगर दी, भांगर दिले नंतर तुका तुगेलें बिल्डींग बांदून दिता अशें खंय सांगलेलें. डिमांड ना ताणें बट सप्लाय आसाची. बट बाकी लोकांले डिमांड करता, सप्लाय मेळटा की ना मेळटा तें तुगेलें ग्राहक. दिल्यार दिलें, ना दिल्यार ना. आनी परत डिमांड करचेलो अಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಯಾರೆ कसं केलं आणि दिवका पडे.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ आणि वाढत गेले डिमांड वाढत होता देवान तशी केला देवान केन्नाही तुमका केलोपर्यंत लेखताचे की आम्ही दिल्यारे देव करता देवान घेवचे केन्ना भावन विना हा त्या सोड आणि खंयचेही देव तुमगेले विचारना आमकां देवाले भावन कशी उरता की म्हळ्यार पांडव आणि तुमका कौरव गोत आसा पांडवाल भावना विंगड कौरवाल भावना विंगड आशिलो कृष्णची बट त्या कृष्णा पळोवची रीती ह्या दोगी लोकांले नदर विंगड अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव हांनी कृष्णा पळोवची रीती विंगड आणि दुर्योधनादी 100 तांणी कृष्णा पळोवचे विंगड तागेले तुमका गोष्ट आसा केन्ना श्री कृष्ण परमात्मा युद्धा संदर्भ येताना दोगी लोकांक सैनिकाचे एक सपोर्ट जावपा युद्ध जाताच्या निमित्तान आमचे श्री कृष्ण परमात्मा यादव कुलाक संबंध पावित तसलो राय तसे असताना पांडवांक आणि कौरवांक सैनिकाची जरूरत आशिल्ली तेन्ना अर्जुन वैके येता आणि दुर्योधन वैके येता अर्जुन देवाले मस्तका लागीं येवन बशिल्लो उरता म्हणजे तोंडा लागीं आणि श्रीकृष्ण दुर्योधन पांया लागीं येवन घेवन बशिल्लो उरता पांया लागीं कितें की म्हळ्यार उठलो कडेन पयले नदर कोणाले पडटा दुर्योधनाचेर पडटा तो पाया घेऊन घेऊन बसलो श्रीकृष्ण परमात्मान पहिले दुर्योधनाक पळयले दुर्योधनाक पळोवंक गेलो ह्या दिकान अर्जुनाक वेगळे पळयले कडेरी विचार केले कितें काय तुम्ही कसं नाही कितें म्हणून तेन्ना अशी युद्ध जाताना तुगेले सैन्य जावका म्हाका म्हणून तेन्ना देव 2 ऑप्शन दिता आणि फर्स्ट ऑप्शन कोणाक दिता म्हळ्यार ह्याची दुर्योधनाक दिता दुर्योधनाक दिता पळय तागेली बुद्धी कशी आसा म्हणून सांगची कितें ताका 2 ऑप्शन दिता मागेले यादव कुलाचे संपूर्ण सैन्य जावका की तुका की निरायुध जावंक आशीच आसलो एक कृष्ण परमात्मा जावका दुर्योधनान तुम्ही आता कोण चूज करता आशिल्ले हा तुम्ही तो दुर्योधन नाही म्हणजे कित्याक की म्हळ्यार दुर्योधनान तसली बुद्धी आशिल्ली आसल्यारी ताणें कसं चूज केलें म्हाका निरायुध जावंक कृष्ण नाका म्हाका तुगे संपूर्ण सैन्य जावका म्हण किंतु देवान ताका सैन्य संपूर्ण दिलें आनी अर्जुनान कसं घेतलें जायत निरायुध जावन आशिल्लो आमकां एक कृष्ण आसल्यार पुरो आमी विजयश्री जाता आनी लास्ट कसं जाल्लें कोणा विजय मेळ्ळें पांडवांक विजय कित्याक पांडवाल भावना कृष्णाक पळोवचे रीती विंगड आणि दुर्योधनाचे 100 चौडवान कृष्णाक पळोवचे रीती विंगड तागेले कान सैन्य होड जाले कृष्णाक किता सैन्य होड जाले कृष्ण कसले न्ही किंमत तू नाशकी जाता किंमत कोणा दिलना देवान ताका किंमत नाशी करून घाली तागेले बद्दल खंयची तुमगे उल्लेख मेळना खंय उरलेले पांडवाले बद्दल सांगता बीन ना दुर्योधना बद्दल खंय सांगना एक पण आमगे भावना देवा बद्दल कितले विश्वास दवरून घेवका आमी कितले आजकाल कसं जाता की म्हळ्यार केलो पंता आमगे विश्वास कमी जाता कित्याक की म्हळ्यार आतां सांगलें की इतल्यांनी तुगेलें उपासन कोर न्हू म्हाका कसन मेळ म्हणून फुडें ना ताका थोडेची विश्वास कमी जाता तुमकां गोत आसा नरसिंह देवाले अवतार कशी केले प्रल्हादान कशी ताणें देवाक बोलूसून घेतले हिरण्यकशिपून इतलो त्रास दिले त्या चरडाक किंतु प्रल्हादान केन्नाही विष्णू स्मरण केन्नाही ताणें सोडना आनी ताणें एकच विष्णूकच धरलें ताणें हांव मस्तींतलो हें केलें अशी उपासन कर तशी कर हें कर म्हणून लास्ट म्हणजे ताणें विष्णवे नमाची लास्ट ताणें स्मरण करचे विष्णूकच देखून अहम भक्तपराधीनः देव सांगता हांव भक्ताले अधीन जावंक गेलो आसा भक्त म्हाका कशी सांगता
तशी हांव करता म्हणून सांगितलं आसा. आणि प्रल्हादान कसं आहे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम म्हणून सांगितलं आसा. हांव मागे भक्ताले वाक्य सत्य करची कितेंच हांव प्रकट जाल्लो. आता नरसिंहदेव प्रकट जाला तुमकां कसा खांब्या तुला नरसिंहदेव भायर आयलो. बट भायर येवचे पयलीं कसं जाल्लें उरता, प्रल्हादाक आनी हिरण्यकश्यपू मध्ये एक वार्तालाप जाल्लो उरता. कसं वार्तालाप जाल्लो उरता तेन्ना हिरण्यकश्यपू विचारता, तुगेलो देव हांगासवे, तुगेलो देव हांगासवे, तुगेलो देव हांगासवे, तुगेलो देव ह्या खांब्यान आसवे म्हणून विचारता. तेन्ना प्रल्हादान कसं सांगलें, भाई मागेलो देव खांब्यान आसा म्हळें. आता तागेल भक्तान, भक्त कोण, प्रल्हाद. आता भक्ताला वाक्य सत्य करता की नाका देवान. त्यात कोण सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम. मागे भक्त जावन अशें कसले प्रल्हादाल वाक्य सत्य करची कितेंची देव खांब्यातून प्रकट जावन गेलो आपल्या भक्ताला रक्षण करून घेता केलें. म्हळ्यार देव आपल्या भक्त कशी भावनेन खंय विश्वास आसा. प्रल्हादाक विश्वास तुम्ही वचून पळयात विचारल्या रे आम्ही कसं करतात पयलीं पळयतात असं की कसं नाही कडेन आमी सांगतात आमी हांगा सोडा नाटकांत तो पयलीं पळयतात आमी तो व्यक्ती थंय ना जाल्यार रे यो रे मरे पयलीं राव हांगा म्हणटात आमकां विश्वास ना तो थंय आसा की ना म्हणून. नाटकां भक्त प्रल्हाद नाटक आयलें म्हळ्यार खांब्यातलो येवची सीन उरता हो थंय संदर्भात ना जाल्यार हाका संशय आसा आस की ना पयलीं पळय कडेन खांब मारता हांव कडेन मारलो नंतर तो आयना दिले म्हणजे आमच्या नाटकांत आमकां विश्वास ना. नाटक करची संदर्भारीची तो आस की ना म्हणून आमकां विश्वास ना. बट प्रल्हादान तागे निज जिवनांतू ताण ते विश्वास दवरून गेले कितें देवान तागेले वाक्य सत्य करून घेता केलें. तशी आमकां वैकेची संदर्भ खंयचेय उरो आमकां संतोषाचे संदर्भ उरता, कश्टाचे संदर्भ उरता, पैशाचे त्रास उरता, घरांत सुख समाधान उरना, खंयचेय परिस्थितींतू आमकां देवाचेर अटल विश्वास उरता. एक उदाहरण सांगता जाल्यार एक राय ताका चले चेडूं जालना चेडूं संतान ना ताका आनी राय पण फुडें ना तागेलें साम्राज्य चलोवन वरता म्हळ्यार ताका एक संतान अपेक्षा उरचें तें सहज आनी दादले संतान जाल्यार तागेले मुखावेले कसं राज्य आसा चलोवन व्हरचें जाता. अशें आसतना मस्तीचो ताणें प्रयत्न केले तितूंत ताका चले चेडवाचें संतान ताका जालें. ते रायाले एकलो एडवायझर सलहेगार म्हणटा तो सलहेगार कसं करता की म्हळ्यार एकलो तांत्रीक आसा ते तांत्रिकाले वचून गेलो ताका आशिल्लें अशें मागीर एक राय आसा ताका संतान जालना मुखावेलें हें राज्य चलोवन व्हरचें कितें एक दादलें संतान जावका म्हण ताका अपेक्षा आसा कसं करेत म्हणून तो ताणें हें केलें. तेन्ना ते तांत्रिकान कसं सांगितलें म्हळ्यार एक बळी दिवपा एक दादले चेले चेडाले एक बळी दिवपा. तशी बळी दिली म्हळ्यार ताका दादलें संतान जाता म्हणून ते तांत्रिकान सांगलें म्हळ्यार एक नरबली दिवका म्हणून सांगलें. हे तांत्रिकान रायाक विशय सांगले. रायाक विशय सांगले नंतर रायान गांवभर तागेले राज्यांत सांगलें म्हळ्यार लोकां कडच्यान सांगितलें की कोण तुमगेले घराण्याचे कोणे तरी एकल्याक नरबली दिवचें चेल्या चेडाक दिता ताका राय तुमी कसं सांगता ते उठू दिता म्हणून घोशण केलें. राज्यभर घोशण केलें. घोषण केल्या नंतर एक व्यक्तीक 3 जण चेल्याचे उरून उरताचे तांतू अंतिम लास्ट चेल्या चेडे कसं उरता तो काही उपयोग ना म्हणून गेलो आबे बापायन कसं करता म्हणजे तागेले कसं तुम्हाला सत्संग करचे ताणें खंय खंय तुका देव दिसलो थंय नमस्कार घाले कोणे प्रवचन आसलें थंय वचून बसले सत्संगांतूच तागेलें जिवन हो घरा कसलो उपयोग येना. खंय पळयल्यार सत्संगां बसलो आज कशी तुमी आमकां प्रवचन आयले तशी खंय ताण वचत उरचें हो आमकां घरा कांय प्रयोजन ना भायर भायर हागेले हें न्हिवे सो हक्काची राय दिवे आनी हाका राय दिले राय कसं जावता ते उठू दिता. सो अशी प्लॅन करून गेलो ते चेडाक राया वचचे
आता बली दिवचे कार्यक्रम चालतात. राया उपसून गेल्यानंतर त्या चेडा बली दिव का बली करचे दिवसाक राय थंय उपस्थित उरता आणि उपस्थित उरताना राय त्या चेडा विचारता तुगेले अंतिम इच्छे कसाने आसवे मरचे पहिले तुगेले अंतिम इच्छे कसाने आसवे म्हणून विचार. त्यांना तो चेडो सांगता म्हाका एक बॅग भर रेती हांडी म्हणटा. रेंव म्हणटाले सँड आमकां रेती म्हाका एक बॅग रेती हांडी म्हणटा. कडेन जायते ताणें कशी इच्छा केल्या पळय तशी हांडी म्हणून येनो तागे ते राजभट कोण उरता तागे कडच्यान ते एक बॅग रेती हांड दिले रेंव हांडयेन दिले. आतां त्या चेडवान कसं केलें की म्हळ्यार ते बॅगांतले ना 4 ताणे रेतीचे एक एक गुंपू सारकी 1 2 3 4 अशी रेतीचे रामाचे 4 बुड्ड करता. 1 2 3 4 बुड्ड करता. एक दिकान तांत्रिक बशील आसा, एक दिकान राय आसा, एक दिकान हांव चेडू 4 गुंप करून बसता. रेमीचे 4 गुंप करून बसता. प्रथम गुंपाले बसता आणि ते मारता तो विस्कळीत जाता. गुंप केल्ले ते तो मोण घालता आणि विस्कळीत जाता. सेकंड हाजे कडेन वता त्या वेळी मारता त्या वेळी तशी जाता. कडेन तिसऱ्याला घेता त्या वेळी तो तशी करता. चौथे चेडे घेवन गेलो नमस्कार घेवन गेलो बसता. आत कसन जावं करा म्हणटा. चौथेचे रेतीच कसन ताणें रेमाचे गुड्डतान निर्माण केलें ते नमस्कार करून बसून हांगा कसन सांगितलं आत कसन जावं कर म्हण. तांत्रिका भंय सुरू जाला हाण आनी कसन तांत्रिक केलें म्हणून. कडेन तो तांत्रिक विचारता तूं आतां कसन केलें हें म्हणून. पयले गुड्ड बांदलो कडेन मोण घाले, सेकंड गुड्ड केले ते मोण घाले, तिसऱ्याचे गुड्ड केले रेतीचे ते मोण घाले, चौथेचे नमस्कार करून बसता कसन हें म्हणून. कडेन राय वेगळे विचारता कसन मारे हें तुगे. कडेन तो चेडो सांगता पयलेचे गुड्ड कसन हांव रेत केले ते मागेले आनी आवेले म्हळ्यार हांवे बापसूले संबंध हांव सांगता आसा. पण हांव एक कुटुंबांत जल्मा आयलें. मागेलें रक्षण कोण करता आशिल्लें? आवय बापून करता आशिल्लें. तांणी केल्लें काय मागेलें? केलें ना. तांणी कशें केलें? तुका दिलें. तातूंत हांव तांचेर विश्वास करचें जायना. तातूंत हांव तें मोण घालें. दुसरें मागेलें आनी मागेलें संबंदीक आसा तांगेले संबंध हांव दाखयत आसा. ते कितें म्हणलें की म्हळ्यार आवय बापायन विकलें भंय म्हाका रायाक. बट हे संबंधिकान तरी मागीर आवय बापाय सांगितलें तशें चेडवाक दिनाक रे म्हणून घेवन तांणी सांगलें ना. तातूंत म्हाका संबंधिकाचेर वयके विश्वास ना. तातूंत हांव रेतीच गुट म्हूण. तिसरें कसन की म्हळ्यार राय हांव तुगेले राज्यांत तूं जल्मा आयलो मागेल रक्षण करचें सोडून गेलो म्हाका तूं बली दिता आसा. तातूंत हांव तुजेर मागेल रक्षण कितें हांव तुजेर वयके विश्वास करचें जायना म्हणलें. कित्याक मागेलें बली दितास तूं एक राय जावन गेलो मागेलें रक्षण करचें सोडून मागेलें बली करता आसा. तातूंत हांव तुगेलेचेर वयके विश्वास करचें जायना. मागेलें रक्षण तुगेलें हातूंत जायना. तातूंत हांव तिसऱ्याचे वयके म्हणटा. तर चवथ कोण? चवथ म्हळ्यार ना बापूस मागेल वटू आसा ना संबंदीक मागेल वटू आसा ना तूं राय जावन तूं वयके मागेलें रक्षणीक ना. म्हाका एकय एक होप आशिल्लो म्हळ्यार तो देव आनी ते चवथेच म्हळ्यार मागेलो देव. तातूंत हांव नमस्कार करून बसला म्हणून सांग. हे उठूची पळयले नंतर रायाल्या मनांत तूं कसं नाही की म्हळ्यार हांवें फाल्यां ह्या चेल्ल्याक बली दिलें म्हाका चेल्लें जाता म्हूण कसं गॅरंटी? हांव ह्या चेल्ल्याक फाल्यां एक चेल्या चेडवाक बली दिलें म्हाका एक चेल्या चेडो जाता म्हणून ह्या तांत्रिकान सांगलें. बट फाल्यां बली दिले नंतर जाता म्हणून खंय आसा फाल्यां जल्ना जाल्यार. तातूंत रायान कसं केलें की म्हळ्यार हे उड्डू सोडलें. हे चलो इतलो हुशार आसा देवा बद्दल इतलें ताका ज्ञान आसा देवाचेर इतलो विश्वास दवरलो आसा. हाका चलो म्हणून हांव घेता म्हणून सांगून गेलो. त्या चेल्ल्याकच रायाचे ताका मुखावेलें युवपट्ट दिवन गेलो सोडटा. म्हाका आनीक संतान जावचें दिसता. हे चेल्ल्याक हांव एडॉप्ट केलें आनी ते एडॉप्ट करून गेलो. त्या रायान कशें केलें की म्हळ्यार त्या चेल्ल्याकच मुखावेलें मागेलो राय म्हणून प्रिन्स
कसं म्हणतात तुम्ही युवा पट्ट कसं नसा युवराज म्हणून न्हू घोषित केले देवान विश्वास केले निमित्तानं नरबलीतून रक्षण करून घेऊन त्या चरडाक युवराज पट्ट दिले ते कोण दिले देवान म्हणून ना बक्षून दिले ना संबंधिकान दिले ना रायान देवान अनुग्रहानं कडे त्या युवराज पट्ट दिले त्या चरडाक कशी देवाचेर विश्वास आशिल्ले ताका ते मरण जाता आसा ते मरण स्थिती तो आम्ही कसं करताची हालेक आमगेले तर मरण येत्र आसा म्हणून आम्ही कसं करताची पहिले फोन करताची नाजे गौजी मारताची असं नाही करतात आणि कसं नाही केलं रे आबे बापे गौजी मारत बसला रे संबंधिका गौजी मारत बसला रे रायाने हे करत बसला रे ना आणि एक व्यक्तीचेर विश्वास केले आणि त्या व्यक्ती म्हळ्यार आमगेले देव तशी ती परिस्थिती खंयचे उरो संतोषात उरो नाजाल्यार बाकी कसले उरो जर आमगेले दृढ विश्वास असले दृढ भक्ती असले दृढ भावना असलेली देव खंयचेही रितीर आमकां पावता तातूंत कलियुगातली हरी नामवर नेनेतरी कुलकोटिಗಳು उद्धरिಸುವೆವು म्हणून पुरंदरदासाने सांगितले आणि तू बरेल आसा अभंगात बरेल आसा तशी कित्याक सांगले की म्हळ्यार कलियुगांत तू स्मरण करच्या वेळी कष्ट जाता कलियुगांत तू कितले जाता आसा पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां कशें आशिल्लें तुमी आलोचन केल्यार तुमकां कळटा पयलीं कशी आमी उरता आशिल्ले आतां कशी जाल्या वातावरणात हे जर तुमी कंपेर केल्यार कशी कलियुगाचो प्रभाव जाता आसा हें तुमकां खूब लोकांक वता आसा पयले कितले रामायण महाभारत इतल्यांनी वाचन करता आशिल्ले पहिले देवस्थानांत तुमी एकेची नित्य रामायण पठण की नाजाल्यार भागवत पठण की हे उठूं जाता आशिल्लें बट आज ही कमी जायत आसा वातावरण हे जाता आसा आनी आध्यात्मिक कमी जायत आसा तातूंत कलियुगातली हरिनामव नेनेतरे म्हळ्यार अर्थात कसं की म्हळ्यार कलियुगांत इतलें हे येता की म्हळ्यार नामस्मरण करच्या वेळेच ताका त्रास जाता तशें आसतना ता नामस्मरण केलें तेन्ना पळय देव संतुश्टीत जालें म्हणजे कितें त्या कारण नाजाल्यार तुमी इजी लागताले हे कलियुगांत खाली नामस्मरण केल्यार देव संतुश्टीत जाता केम बट येवं का न्ही नामस्मरण करची बुद्धी येवं का न्ही त्या येवच्याक जायना म्हण कितें रे कलियुगांत तितलो प्रभाव उरता की म्हळ्यार त्या नामस्मरण करच्या वेळेला सकाळी दिसता 7 घंटे उठून गेलो आज 108 गायत्री मंत्र म्हणचे ना विष्णू सहस्रनाम म्हणचे 7 घंटे बेटार अलार्म जाताना आज करता बे 7 घंटे का आज थोडे संडे आज 8 घंटे पर्यंत दवरे कडे हे करे अशी दिसता आम्ही देवाल काम करताना आमी केन्ना तशें म्हळ्यार सेकंडरी आमी प्रायमरी नाम केलें उदाहरण सांगता म्हळ्यार फाल्यां चेडाक जॉब मेळ्ळे नंतर हांव हें करता फाल्यां चेडूं लग्न जाले नंतर कडेन हांव हें करता फाल्यां हें जाले नंतर फाल्यां जन्म आयले नंतर हांव हें करता आमी मुखार घालताचे पोस्टपोन करत वताचे बट देव तशी करत पळय तुमी आतां तशी पोस्टपोन करत गेल्यार कडेन 60 वर्ष जाता 60 वर्सां कडेन कसं करता तुमी तातूंत आमी तुमी आतां समुद्राक वताचे स्नान करचें समुद्राक गेले तेन्ना तुमी कसं करताची डायरेक्ट स्नान करताले म्हणजे डायरेक्ट स्नान करताचे बट तुमी थंय वेट करताले वेव्स येता आसा ते शांत जावका ते उठून शांत जाले नंतर म्हळ्यार स्विमींग पुलांत कशी उरता स्टील राबील उरतली तशी समुद्रात उरता तशी राबली नंतर हांव स्नान करता म्हळ्यार न्हांवचें जातलें तुमकां उदका पाळ येनाशी उरका उदका पाळ आयल्यार म्हाका न्हांवचें जायना समुद्रांत ते उदका पाळ कमी जावका ताजे नंतर हांव न्हाता म्हळ्यार जन्मान न्हांवचें जायना तुमी कसं करताची त्या उदका पाळ्या मध्येची तुमी स्नान करून घेतात समुद्रात ताजे पाळ कमी जावो ताजे वेव्स कमी जावो ताजे नंतर हांव स्नान करता म्हळ्यार हें जावचे विशय न्ही हे जन्मान तूं जायना तशीच आमच्या जिवनांत हे उठू जावका त्या जावका आनीक जावका हे उठू जाले नंतर हांव कडेन देवाक स्मरण करता म्हळ्यार हे जन्मान जायना कष्टा मध्ये पाळा मध्ये कशी तुम्ही समुद्रात स्नान करताची तशीच कष्टा मध्ये तुम्ही देवाक स्मरण करू का ना हे जॉब जाले नंतर त्या जॉब जाले नंतर हे जाले नंतर त्या जाले नंतर म्हळ्यार ते आज खाले जावचे न्ही तातूंत आमकां कष्ट असो कष्ट नाशी उरो सुख असो सुख नाशी उरो दुःख असो दुःख नाशी उरो
खंयचे संदर्भारी आम्ही देवाल उपासन करचे मात्र सोडचे जायना. ताण इतलो आमकां अनुग्रह केले ताका आमी कसलेंय दिले आमी नुकरच. तुम्ही मस्तीतले कसं म्हणतात ते लिंकन करून घेतले. हांगा सिंपल जावन सांगता म्हळ्यार तुम्ही आता तुमगेल्या बँकाक आधार लिंक जाल्लो आसा, पॅन कार्ड लिंक जाल्लो आसा, तुमगेले गॅसाची नाना रितीचे ड्रायव्हिंग लायसन्स लिंक जाल्लो आसा. उठू लिंक करून घेता बरें उठू हाका आधार कार्ड की, पॅन कार्ड की, ड्रायव्हिंग लायसन्स की, बँका चॅक की, उठू लिंक करून दवरले अकाउंटाक उठू लिंक करून घेता बरें. बट आमगेले देवाना पहिलेच एक लिंकिंग सिस्टम दाखयल्लो आसा. तुमगेले देवाल उपासनेक तुम्ही कसं देवाल उपासन करताची त्या उपासनेक भक्ती म्हणले एक कार्ड लिंक केल्यार आम्ही तुका शाश्वत सेव करचे, तुका शाश्वत फल दिवता म्हणून देवान सांगले. बट आम्ही भक्ती लिंक करनाशीची बाकी उठू लिंक करता सर. आधार कार्ड लिंक केले, पॅन कार्ड लिंक केले, उठू लिंक केले. बट आम्ही देवा पूज करताना कसन एक भावन जावका, कसन एक भक्ती जावका ते जर लिंक करना जाल्यार तुमकां कसले फल मेळटा. तुमकां आधार कार्डाचें लिंक कसले तरी प्रयोजन आसा. आतां तुमी बँकाक आधार कार्ड लिंक केल्लो आसा ना पॅन कार्ड लिंक केल्लो आसा हाजें ना तुमकां कसली एक प्रयोजन आसा. बट केन्ना पर्यंत तुमगेलें अकाउंट उरे पर्यंत तुम्ही जिवितावधी पूर्ण पर्यंत तुमकां ताजे फायदे मेळटा. तदनंतर खंय वचता, खंयचे गव्हर्मेंटा विचारता आनी खंय लिंक करता आनी लिंक करचें खंय ना. सो देवाले जर भक्ती म्हणले एक कार्ड आमी आमगेले उपासनांत आमी लिंक करून घेतले इह जन्मांत वयकेच आमकां तो रक्षण करता. त्याच्या नंतर परत जन्मांत वयकेच आमगेलें रक्षण करता. तर पूण देव तितले आमगेलें रक्षण करता. तुम्ही पळया देवान आर्किटेक्ट आमी सांगताची की हे आर्किटेक्ट ते आर्किटेक्ट हे ते म्हणून मस्तीतले सांगताची. बट देवान आमकां कशी देग रचन केल्या पळय. देवान आमकां रचन करताना आतां तर तुमकां एमेंडमेंट्स येता, चेंज येता उरता. आज आशिल्ले गाडी फाल्यां ना. आज एक मॉडेल येता, फाल्यां आनी एक मॉडेल येता, फाल्यां आनी कसली नवीन आनी कसली येता, परत आनी कसली येता. बट देवान सृष्टी करताना एकच टायप केलें. आज हांग दोळ आसा, फाल्यां एक नेक्स्ट मॉडेल म्हणून हांग दोन मॉडेल केले रे. तुमगेले कारात तशी न्ही. आज हांग येद्राक 2 एअर बॅग उरता, मातशी उरना, मातशी आनी 2 एअर बॅग घालता. कडेन येद्राक LED हे उरता ताका एक कॅमेरा घालता एक्स्ट्रा, तो ते नवीन मॉडेल जाय. बट देवान करताना कितलो प्लॅन करून केल्या पळय. म्हळ्यार बेस्ट आर्किटेक्ट इन दी वर्ल्ड कोण म्हणजे पळया तुम्ही न्हाताना उदक हांग सकयल देंवन येता ते दोळ्यात वत रे खंय वत तर अशी सायडांतल्यान वता. कित्याक वता हांगा एक कॅनपी केल्या पळय. हांगा ताणें आमकां उंबूर दिवन घेवन आयब्रोज म्हणटाची नाजाल्यार हांगा कसं हें आसा ते हांगा उदक आयले नंतर उदक अशी वता डायरेक्ट उदक आयना. म्हळ्यार आमी पावसाळी दिसांनी कसं करता म्हळ्यार घर बांदताना आमी आर्किटेक्टाक सांगतात थोडे भायर घे वारजडीन येता उदक ते जारून वचता म्हणून. देवान पळय पयले प्लॅन केले उदक आनी देंवताना दोळ्यांत वचनाशी उरता म्हण कितें सायडांतल्यानच हें केलें आसा. आनी केन्ना मॉडल चेंज जालें नांग कशी हांगा नेक्स्ट मॉडलान हांगा आयले कान हांगा 2 कान अशे 4 कान केले. आजकाल चारी दिकांतल्यान कॅमरा काडटाची उठू कडेन दोळ जावपा खंय केल्या देवान मॉडल चेंज केल्या ना. बट बाकी खंय पळया तुमी एमेंडमेंट कितले जाता, बाकीचे कारा मॉडल कितले चेंज जाता, बाकी लोकांक मन कशी चेंज जाता वता. बट देवान सृष्टी करताना एक टायप केले आनी ते फुल परमनंट. हाका पेटंट म्हणले ना आनी पदे पेटंट घेता उरता. देवान केलें कसलें ना. अशी आमगेलो देव आर्किटेक्ट वयके वय टेक्निकली वयके सावंड आसतो आनी आध्यात्मीक वयके तो आमगेलें रक्षण करता आसा. तसल देव तसल वेंकटरमण खटपाडी तूं हांगा विराजीत जाल्लो आसा. तसल सेवकाचो भाग तुमकां मेळ्ळो आसा आनी तुमी हांगा घेवन गेलो स्वामेरे उपस्थितीन तो हे रथोत्सव केले. हे देवाल बद्दल जाय. आतां गुरू बद्दल गुरू कितें जावपा आनी गुरू तुमी कित्याक आपयले
गुरुल मुखांतर कितें केलें रथोत्सव हांगा लोक आसाची आमी ना जाल्यार वेगळे करताशी तुमी ते कोणें करचें जाता बट स्वामेल उपस्थिती स्वामेल मार्गदर्शनाने स्वाम्या कडच्यान ते उठू कोण घेतले तसंच फायदो गुरु कितें उरता म्हण कितें री एक सानशी हांगो धार्मिकाची कथा आसा आमगेलो इंद्र वतस तुमकां तो इंद्रू तागेले हांगो अमरावती तागेले गांव म्हळ्यार अमरावती तांतू तो बसून गेलो सची देवी बायल तांणी बसून गेलो आसतना बशितना बृहस्पत्याचार म्हळ्यार आमी देवताले गुरू म्हणून सांगतात कोण देवता गण आसा ती तांकां कुट्टू लोकांक गुरू कोण म्हळ्यार बृहस्पती आचार्य आनी दैत्यांक आनी गुरू कोण म्हळ्यार शुक्राचार्य म्हणटात हो बृहस्पती आचार्य इंद्राले सभेत गेलतना हे इंद्रू आनी शची देवी थंय आसतना इंद्रान पसंत केलें की म्हळ्यार आपले गुरू बृहस्पती आचार्य सदनांत सभेत आयल्यार वैकेची पळोवन वैके पळयनाशी करता कितें की म्हळ्यार ताका मद चडली ऐश्वर्याधिपती इंद्र आयना म्हणटाचे तसले ऐश्वर्याची संपत्त तागेले मद चडील हाजेना यद्रा आशिल्ले तसले बृहस्पती आचार्याक वैकेची ताणें मान गौरवानी केलो बृहस्पती आचार्य ते पळोवन गेलो दुःखीत जावन गेलो थंयतुल्यान भायर आयलो ते सभेत राबिलो ना भायर आयलो कडे हागेल मद कमी जालें इंद्रान मद कमी जालें आनी हो बृहस्पती आचार्याक घेवन गेलो क्षमापण विचारचे कितें वता थंय क्षमापण विचारचे गेलतना बृहस्पती आचार्य स्वता अदृश्य जाले ताका दृश्य जालें कोणाक इंद्राक दृश्य जालें आता गुरु तुल्यान वंचित जाता तसले इंद्र जावन बसलो तो गुरुले अनुग्रह नाशिल तसले इंद्र पदवी बसला हे विषय कोणा कळ्ळे राक्षसांक कसं केलें की म्हळ्यार तांणी तांगेलो गुरूक उपासन कोरून गेलो तांकां संतुष्टीत करून तांणी कसं केलें म्हळ्यार इंद्र लोकाचेर तांणी आक्रमण केलतना इंद्राक भंय सुरू जालें बृहस्पती आचार्य ना तर इंद्रान कसं केलें म्हळ्यार ब्रह्मदेवालय गेले ब्रह्मदेवालय वचून गेलो ब्रह्मदेवान इंद्राक कसं सांगलें की म्हळ्यार थंय त्वष्ट्रू म्हणले एक ब्राह्मण आसा प्रजापती त्वष्ट्रू प्रजापती म्हणून उरता ते त्वष्ट्रू प्रजापती चल्लो विश्वरूपाचार्य म्हणून उरता ते विश्वरूपाचार्याक तुगे गुरू म्हणून घे ताका गुरू स्थान दी ताका टेम्पररी आणि ताजे कडच्यान नारायण वर्मा म्हणले एक मंत्राचे उपदेश घेता आणि त्या नारायण वर्माचे उपदेश घेवन इंद्र ते पठण की ते गुरून विश्वरूपाचार्यान कसं ताका सांगता त्या प्रमाण करता त्या प्रमाण केले निमित्तान तागे इंद्र लोक तागे इंद्र पदवी रक्षण करता कोणा निमित्तान जाले गुरू निमित्तान थंय जर गुरू ना जालेले आसल्यार इंद्राक कसं नाही करचें आणि राक्षस इंद्राचेर कितें कायलें की म्हळ्यार कसो विशय करता तांकां हो गुरुले अनुग्रहान वंचित जावन बशील आसा हेची जी रायट समय आसा हाजेर आमी आक्रमण करचें जर गुरू जर ताका साथ मेळ्ळ्यार आनी परत आमकां कश्ट जाता म्हळ्यार दैत्य लोकांक आनी तांणी इंद्राचेर आक्रमण करताना कसं केलें गुरुले उपासन करून घेतलें शुक्राचार्याक संप्रीत केलें थंय तांगेल गुरूक संप्रीत केलें आनी हांगा इंद्राक गुरुले अनुग्रह नाशिल्लो ताणें ब्रह्मालय गेलो ब्रह्मान ते टेम्पररी जावन गेलो म्हाका गुरू म्हणून गेलो हागे कडचो उपदेश करून गेलो मुखार सर म्हण कितें हागे रक्षण जालें तातूंत हरी रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन हरी तुष्टे गुरु तुष्टः हरी गुरुद्वारा ही मुक्तिदः म्हणून सांगितलं आसा हरी रुष्टे देव आमच्या कोप करून घेतल्यार गुरुस्त्राता गुरु जावन गेलो देवाले प्रार्थना करून गेलो तांणी कसलेची जनपदान कसले चूक घडील असल्यार ते क्षमापण कर म्हळ्यार देव संतुष्टीत जाता आणि तो आपल्याला तुमच्या कसले दी ना गांवच्या कसले कोप आशिल्ले असल्यार ते कमी करता हरी रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रक्षण करता गुरु रुष्टे न कश्चन आता गुरु
आता पळया गुरु हे जाले बृहस्पती आचार्य तो असंतुष्टीत जालो तेकडे कोण आयलो विश्वरूपाचार्य गुरु म्हणजे स्थानार आयलो देव आयलो ना गुरु स्थानारी परतून कोण आयलो गुरुचे आयलो तर गुरु रुष्टे न कश्चन गुरु कसले तरी असमाधान असतरी ना जाल्यार गुरु निमित्तान कसले आशील असतरी गुरुना परिहार कर का बिना हा ते देव ज्ञानम देव वैके ज्ञानम सांगे गुरु रुष्टे न कश्चन हरि तुष्टे गुरु तुष्टः नाही गुरु तुष्टे हरि तुष्टः जर देव गुरु ज्याला संतुष्टीत ज्याला मिळाले देव वैके आपोआप संतुष्टीत जाता म्हणून सांगितलं गुरु द्वारा ही मुक्ती का गुरु मुखांतरची आमका मुक्ती प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं अशी असताना तुम्ही रथोत्सवात रथस्थम चक्रिणम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम आपनोति मानवः तुमका अश्वमेध याद होत असेल ऐकलंय तुम्ही कोणे केलं रे कोणे केलं गृहप्रवेश केलं उरताले साठी शांती केलं उरताले राहू बृहस्पती शांती केलं उरताले पूजा राहू शांती केलं उरताले अश्वमेध याग केलं रे फल करताले जाय त्यांना काय केलं अश्वमेध याग केला सा राजसूय याग केला सा फल कर म्हणे कोणे करताले जाय अश्वमेध याग म्हणे कसं नाही घोड्याक पेटोचे घोड्याक बंधन नाशी होता कटपाड यायला बंधन जातो बंधन पूर्ण नाही ऍक्च्युली अश्वमेध याग म्हणे अश्वांक सोन सोडचे दुसरं राज्यांक सोन सोडचे आणि त्यांचे राज्यानं जर ते पकडले आणि वचून गेलो सोडून गेलो ताका हारूसून गेलो ते त्यांनी हे करता तशी अश्वमेध याग अशी असताना असेल होटोड अश्वमेध याग आम्ही आता करता जायना किंतु रथस्थम चक्रिणम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्मना पदे पदे अश्वमेधस्य फलम आपनोति मानवः रथार बशील तसले देवाला दर्शन केले की अश्वमेध पदे पदे अश्वमेध केले तसले फल तुमका प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं असा असेल भाग्य पळो का गेले बेंगळूरान तू काम सोडून गेले आयल्यार बाई काय आणि कसं नाही दोष ना खंयचे जॉब उरो खंयचे आयटी प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम होम उरो ऑफलाइन उरो कसं नाही उरो बट असल फल पदे पदे अश्वमेधस्य फलम आपनोति मानवः हे फल खंयचेही तुमका आयटी कंपनी जावो खंयचेही तुमका दिवचे जाय ते दिवचे सामर्थ्य म्हणे एकलो एक म्हणे तुमगे कटपाडी वेंकटरमण देव मात ते कसं रथोत्सवाक तुम्ही स्वाम्याक हांगा यथोचित आमंत्रण दिलें यथोचित जावन गेलो मठ परंपरेक गौरव केले तुम्ही स्वाम्याकही तुम्ही गौरव केले वीर विठ्ठल देवाल सेव केला आसा हे सर्वही केले निमित्तानं देव संतुष्टीत जावो आणि आमगेल्या स्वाम्याला आशीर्वाद मागीर तुमकां प्राप्त जावो विशेष जावन हे रथोत्सवाचे कशें एक आगमोक्त फल आसा संपूर्ण अखंड प्राप्त जावो कित्याक म्हळ्यार खाली वैदिकांक जावो नाजाल्यार एक वैयक्तीक सेवेदारांक जावो न्ही संपूर्ण पेंटेचे जनाक प्राप्त जावो तशी ती अनेक लोकांची हांगा उपस्थित आसा जी तांगेल्या जिवनांत की तांगेल्या उद्योगांत की नाजाल्यार तांगेल्या कौटुंबीक जिवनांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद पर भाषणाचा मंगल करीत श्री कृष्ण